1 तारखेक एक्सिडेंट कित्याक जातात आणि एक म्हाका दिसता गजाल पांडुरंग सुरवात तुजे कडच्यान करता की पुलिसांनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत खूब बरें काम केलें तरी पण एक्सिडेंट जाले कशें पळयता तुमी हाजे कडेन? चडशे एक्सिडेंट प्रमोद रातचे जाल्या किंवा फांतोड्यार जाल्या म्हणजे दिसा वयले एक्सिडेंट जावन हे 2-3 दिसांक जाला अशें उदाहरणां खूब कमी आसात पूण जी मेजर 5 एक्सिडेंट जाले ते सगळे रातचे आनी फांतोड्यार ह्या टायमार जाले. पुलिसांनी बरें मॅनेजमेंट केलें डावट ना हेतूर पूण हेतूनले 1-2 अपघात जे आसा म्हणजे उदाहरणार्थ पणजेंतलो अपघात जो आसा एक्सिडेंट तो टाळूं शकता येता आशिल्लो. एकीचो ताळगांवच्या एक्सिडेंटान हेल्मेट नाशिल्ले. तिसरे जो कदंबा पेजेर जाला एक्सिडेंट तेतून हेल्मेट फुटले तेजे. चवथो एक गाडी मिनी टेम्पो हाडून तेजेर मारलो. सो एक वेरियस एक्सिडेंट आहात आनी पुलिसांकूय काय दोश दिवं येना आमच्यान तूं म्हणटा अशें कारण ताचें मॅनेजमेंट पुलिसांनी बरेंच केल्लें ना अशें न्ही पूण पणजेंतलो अपघात जो आसा तो सद्या खूब चर्चेक आसा कारण तो अपघात टाळूं येता आशिल्लो. स्मार्ट सिटी खातीर जे काम चल्लां तातूंत जो खड्डे खणलेले त्या रस्त्यान सेम डे हांव 2 फावटी पासार जाला आनी हांवें पळयलां की सिच्युएशन सामकीच डेंजर आशिल्ली. काळो पावस हितून रातचे तर काळोखान ते कांय दिसनाशिल्ले ताका सायडीन बॅरिकेड्स नाशिल्ले किंवा आजचे हे पत्राचे हे घातलेले आसा ते आतां एक्सिडेंट जाल्या प्रमाणेच मेल्या उपरांत घातला. हे जर पयलीं केल्ले जाल्यार तो भुरगो घडये आपलो जीव वगडता नाशिल्लो. म्हाका दिसता हेची जबाबदारी कोण तरी घेवपाक जाय आनी स्मार्ट सिटीचे जे मिसमॅनेजमेंट इतकी म्हयने जे आमी बोवाळ मारता ते सगळे हेचो हो जो परिणाम म्हणून आसा हो एक भुरग्याचो बळी जो गेला हो त्या कंत्राटदाराचो कामगारांचो आनी स्मार्ट सिटीच्या सगळ्या वेवस्थापनात त्यांच्या सगळ्यांची ही मिस्टेक की तेंच्यांनी हेची जबाबदारी घेवपाक जाय. तेंचें अशें म्हणणें आसा की आमची कंत्राटदाराची कांयच चूक ना सगळें वेवस्थीत आशिल्लें थंयसर म्हणून कांय चूक जर ना जाल्यार आयज पणजेन तुमी कोणूय रावंड मारात सगळे खड्डे जे आसात ताका सगळ्याक तेंच्यांनी वेवस्थीत पत्राचे बॅरिकेड्स घातलेले आसा. आयज सगळ्या जाग्याचेर पोया लायल्ले आसा म्हणजे फलक लायल्ले आसात की हें काम चल्लां मागीर रातचे लायटी घातलेल्यो आसात. हेच काम जर पयलीं जाल्लें जाल्यार एक भुरग्याचो जीव वाटावता आशिल्लो. सो हो जो एक्सिडेंट एक सोडलो जाल्यार बाकीचे एक्सिडेंट जे आसात ते म्हणजे रुटाचेर 1-2 गाडयो आपटून जाल्यात. ह्या 2 दिसान 2 एक्सिडेंट अशे की सेल्फ एक्सिडेंट जाल्यात तातूंतलो हो एक. सो म्हाका दिसता की पुलिसांक आमी हेतून चड दोशी धरूं शकना पूण स्मार्ट सिटीच्या वेवस्थापनाचेर म्हाका हें आसा. 1 तारखेचे एक्सिडेंट आनी ह्या खेपेक सगळे जाण म्हणटात पुलिसेन ज्या तरेन काम केलां आमी जेन्ना पुलीस वायट काम करतात तेन्ना टिकाय करतात जेन्ना बरें काम करतात तेन्ना फर्स्ट टायम 30th 31st फर्स्ट देर वॉज अ स्मूथ ट्रॅफिक मॅनेजमेंट स्टील एक्सिडेंट जाले. सो पयल्याच दिसाक ते विच इज अ व्हेरी व्हेरी सॅड थिंग एट द बिगिनींग ऑफ द इयर. तुमी कशें पळयता हाजे कडेन? पयले दिसाक एक्सिडेंट जावप तशी कितें तशी प्रथाच ती आमी आतां इतले वर्सां मिडियांक आसा 1 जानेवारीक पयली जी न्यूज आसता सकाळ फुडें ती हॅपी न्यू इयरा बरोबर एक्सिडेंटाची दुसरी लायनअपाक प्रत्येक आसतात. पूण आतां पणजेचो जो इश्यू आसा पणजेचो इश्यू जावं किंवा खंयचोय मेजर नाक्याचो अथवा एक्सिडेंट झोनाचो इश्यू आसूं थंय बळी गेले शिवाय थंय सरकार कांयच बदल करना. तुमी तें मेर्शेचें जंक्शन पळयात मेर्शेचे फुडें बायपासाचें जंक्शन पळयात बाळी कुंकळे सगळे जंक्शनाचेर नावेली बायपास हे सगळे बायपास जे आयल्या जंक्शनां जीं आयल्यात थंय सर्कलां आयल्यात ही कोण थंय रिपिटेड बळी वतगीरच आयल्यात. सो आतां पांडुरंगान सांगलें की तो बळी वतगीर थंय आतां पत्रे घाले लायटी घाल्यो सो बळी वचचो पडटा. हो सरकार इतले लेवलाचेर सकयल घसरला सद्या पूण तातूंकूय पणजेकारांची हायट कशी तरी आतां आमी मिडियान तो इश्यू केलो कितें तरी तो मोठो जायत हाजे दृश्टिकोनांतल्यान तें जालां पूण पणजेकारां मदीं बाबा त्या हाजे वेल्यान कितें व्हडलो उद्रेक जालो अस्वस्थता जाली अशी गजाली कांय दिसूना. म्हणजे आमी सुद्दां मरणाचे पली कडेन गेल्या काय कितें असो बागतो. दुसरी गजाल हांव डाटा सांगता. आतां आमी आजच रिपोर्ट आयला ताचो फाटले वर्सभराक जवळ जवळ कॅज्युअल एक्सिडेंट जे आसा पोरूंचे परस ऑल ओवर गोवा समज पोरूं सुमार 3200 एक्सिडेंट जाले. अंदू कमी जाले एक्सिडेंट 2800 पुणून तांची कॅज्युअलिटी जर पळोवची कॅज्युअलिटी उण्यो जाल्यो ना कॅज्युअलिटी तितल्योच आसा आनी वयल्यान कॅज्युअलिटी आनी क्रिटिकल इंजर्ड जाल्ले धरत द फिगर इज टचिंग ऑलमोस्ट 600 270+ डेथ्स प्लस 350 मोर क्रिटिकॅलिटीज 600+. ह्योच क्रिटिकॅलिटी पोरूं जवळ जवळ 300 आशिल्ल्यो त्यो अंदू 600 जाल्यो डेथ प्लस क्रिटिकल. म्हणजे कितें
एक्सिडेंट उणे जाले सरकारान रस्ते रुंद केल्ले आनी डिवायडर घाल्ल्यात, पूण जो एक्सिडेंट जाता तो इतले इंटेन्सिटीन जाता की तो मारता आनी उडयता. स्पिडीन जाता सारको. म्हणजे लोक रस्ते रुंद जाल्ल्यान बेशिस्त आनी स्पिडीन वचपा लागलो. म्हणजे तो सुटलो जाल्यार सुटलो, मेलो जाल्यार सोमतो गेलो. अशी परिस्थिती गोंयांत सद्या आसा. सो म्हाका दिसना पुलीस हातूंत कितें व्हडलेशें फातोटेर मरता ताका पुलीस कितें करतलो. आनी रातचो उठिल्लो सिटी ही मनशाची घोळिल्ली वाट आसता. थंय रातचो मनीस न्ही, वता तेन्ना निवळ रस्तो आसा. सकाळीं उठून जर तुमी फोन करून दवरलो तो मनीस पडटलोच न्ही, तातूंत ते पुलीस कितें करतलो. सो पणजेचो कारबार असो चल्ला. हांव एक एडिशन आहा ताका की लोक सेन्सिटीव जायना त्या विशयाचेर. हांवें सदां तुज्या डिबेटीन हेच्या पयलीं एकदा विशय आयल्लो, आमी म्हटलें की कमी जायना. रस्त्यार जे लोक मरतात ते मरपाक जायना म्हणून लोक चळवळ जावपाक जाय पळय ती जायना. ना आमी मिडिया म्हणून इतली फावटी डिबेटी करतात, चर्चा करतात. फरक काय पडटा पणजेकारांचेर ताजो कितलो फरक पडटा ते म्हाका खबर ना. कारण आज मेरेन आपले रस्ते, आपली सिटी किंवा आपल्या सिवीक एम्युनिटीसा खातीर पणजेकार रस्त्यार आयलो हें हांवें केन्नाच पळयलें ना. आज जीव वचपा मेरेन परिस्थिती आयली. तुवें पळयला फाटली 1.5-2 वर्सां सोशल मिडियाचेर कशें तरी खड्डो पडला, हांगा धुल्लो जाला, हांगा हें जाला तें जाला. मनीस मेलो कोणूच उठना मरे. एक उतर कोणाचें ना सोशल मिडियाचेर सुद्दां. एक निशेध करपाचें उतर पासून कोणाचें ना. मिडिया भितरूच बोवाळ जाल्लो सगळो. हय जॉय, सॅड रियलिटी ऑफ अवर टायम. Yeah, sad reality, Pramod, if you go back to this New Year celebration, the way we celebrated and the way we are celebrating every New Year or during this festive time, we cannot take comfort in the fact that आमचे accident कमी जातले म्हणून. The way we are celebrating, the way you just go to the beaches on the first, in the morning, in the afternoon, and you see the liters, see the alcohol bottles there. There is complete filth on the beaches and all. It's an indication we went into a massive party mode. And the only party जावन तुका दिसता की सगळे बरे निवड घरा वयतले म्हणून. So that environment which you have created, the party environment which you have created, although police has done a fantastic job. तेणी मरे इतले खंय खंय रस्त्याचेर हें करून तेणी इवन अल्कोमीटर घेवन तेणी टेस्ट केला. Hats off to them. But police will not be able to contain this because nobody is going to go on defensive driving when you are on a high, when you are in a party mode. खंयचोच एक्सिडेंट जाता. Reckless driving, over speeding, तेजे खातीर एक्सिडेंट जाला. Or somebody else has been, driving very fast and rammed into somebody. पुलिसांनी देखून एक caution note काडिल्लो पयलो, that Vasco DYSP, saying that मातशें सकाळीं तुमी मॉर्निंग वॉकाक मातशें वयचें न्हू म्हणून. ना आनी एक गजाल कितें जाली, जेन्ना तो स्टेटमेंट आयलो तेन्ना सगळे जाण डिवायएसपीचेर तुटून पडले. हे कसले स्टेटमेंट, पुलीस कसले स्टेटमेंट दितात मॉर्निंग. पण लास्टाक तांणी जे सांगिल्लें ते 1 तारखेक खरें जालें. हय, See, this is the sad reality we are living in because आमी आतां इतले पार्टीचेर हें करता. If we are going to contain this, आमी रस्ते बॅड आसा आनी कितें बरें आसना म्हूण सगळें सांगून जालें खबर. But the thing is, if you look into ourselves, are we disciplined? Are we going into defensive driving? ना ऍटलिस्ट म्हाका दिसता सदांच आमी पुलिसेक किंवा यंत्रणेक दोश दितात. ह्या खेपेक म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस एग्री करतलो की ज्या तरेन पुलिसेन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट केल्या ते 3 दीस Fantastic. पुलिसेक दोश दिवपाक शकना. ताका दिवपाक शकत ना. सामकें. आनी कितें करूंक शकता तो? And how are you going to contain these accidents, stray accidents which are happening because of carelessness of the driver or because of carelessness of somebody who is drunk? कसो तूं कंटेन करूंक शकता? किशोर, हो एक्सिडेंटाचो विशय आनी आतां एक्सिडेंटा विशया भितर एक गजाल ताका जॉयन करता. मागीर आमी स्मार्ट सिटीचेर या डिटेलान भितर. बट एक इज द क्वॉलिटी ऑफ ड्रायव्हिंग आनी दुसरें क्वॉलिटी ऑफ ट्युरिस्ट. काल म्हाका एक तो बरो व्हिडिओ आयला की अनमोड घाटाचेर ट्रॅफिक जॅम जाला कारण हांगच्यान सगळे गाडी तुगे न्यू इयर सेलिब्रेट करून परत वचपा लागल्या म्हणून. आनी त्यो जर गाडयो पळयल्यो जाल्यार म्हाका अशें दिसना की तांणी हॉटेल बूक बी करून तर राविल्ले अशें. तांणी खंय तरी आमकां रेवेन्यू दिला सोडून म्हाका दिसता त्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो ज्यो तूं सांगतालो आनी कसलो रेवेन्यू ताणें दिला अशें म्हाका दिसना. सो आमगेली क्वॉलिटी ऑफ ट्युरिस्ट अशी आनी क्वॉलिटी ऑफ ड्रायव्हिंग जॉयाल सांगता तशी. कितें जावपा आमचें? क्वॉलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वॉलिटी ऑफ टुरिस्ट, क्वॉलिटी ऑफ ड्रायव्हिंग सगळें कुशीक दवरया. क्वॉलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेका जबाबदार. कारण प्रमोद, हो रोड सेफ्टीचो विशय, रोड एक्सिडेंटाचो विशय हांव आतां जर्नलिस्ट म्हणून कितलीं वर्सां हांव हो विशय फाटलाग करता. कित्याक
रोड एक्सिडेंटांतल्यान घरांतलो एक मनीस वयतकूच त्या कुटुंबाचेर कितें आकांत येवं शकता हें आमी स्वता अनुभवलां. आनी त्या खातीर रोड सेफ्टी किंवा रोड एक्सिडंट ह्या विशया कडेन सदांच हांव सेन्सिटिविटीन तो विशय हाताळपाचो प्रयत्न करता. आनी वेगवेगळीं कारणां मागीर पयलीं आमकां दिसतालें लोकांच्यो चुको, मागीर आमकां दिसतालें खंयचे तरी PWDचे रस्ते बांदणेची रोड इंजिनियरीच्यो चुको, हे चुको तो चुको, रोज मरे त्याला कोण रडे अशें म्हणटात पळय, ती आयज आमची गत जाल्या. आयज स्मार्ट सिटी खातीर आमी इतलें उलयतात. हांव सदांच म्हाका आतां लोक पिशे म्हणटात, हो पिसो जाला म्हणटात. पत्रा देवी टू पणजे येयसर कितल्या मरण खड्ड्यांक आव्हान दिवन आनी पाळटून आमी हांगा मेरेन पावता पळय, हें हांव आड्डोन सांगता. ना तो मुख्यमंत्री आयकना, ना तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आयकना. म्हाज्या वांगडा हांव दाखयता कितले स्पॉट आसात ते ब्लॅक स्पॉट. म्हणजे नशीब आमचें खंय तरी पुण्य आसा अजून त्या यमा कडेन. दर फावटी गेल्या उपरांत तो यम पुण्य काडटा आनी मायनस करता. आतां तें उरलें गेल्यार बरें आहा. ते ज्या दिसा सोंपतलें पळय त्या दिसा यम काडटलो आनी गुटली वयर व्हरतलो. ही जाल्यार परिस्थिती. प्रमोद, हे आमचे आमची पॉलिसी आहा. सिरियसनेस म्हणटात. सिरियसनेस आमचे टुरिजम पॉलिसी म्हण, रोड सेफ्टी पॉलिसी कांयच ना. म्हणून DYSPक स्टेटमेंट करचो पडटा की बाबा दुसरे दीस तुमी मॉर्निंग वॉकाक वचो नाका. एक्चुअली तेजेर टिका जाल्या पळय ती बरोबर. म्हणजे कितें, म्हणजे हेचो अर्थ तुका खबर आसा की सकाळीं येणारे सगळे मनीस टायट जावन झिंगत आतां गाडये चलयतले म्हणून. हेका दोश कोण दितलो? मेजर फॉल्ट इज ऑफ पॉलिसी अँड वी हॅव टू करेक्ट युअर पॉलिसी. अदरवायज सिरियसनेस येवन जाल्यार कांयच जावपाचें ना. कशें आसा, हांगा रेंट अ बायक म्हणून जो प्रकार आसा तो गोंयांत इतलो अनरेग्युलेटेड जाला. रेंट अ बायक आनी आतां प्रायवेट गाडयो भायल्या भायर ट्युरिस्टांक दितात. होय प्रकार. टॅक्सीवाल्यान एका ट्युरिस्टाक गोंयांत घेवन भोंवप आनी रेंट अ बायकान स्वता परकी ट्युरिस्टान भोंवप. टॅक्सीवाल्यान एक्सिडेंट केला अशें आमी केन्नाच आयकलें ना. टॅक्सीवालो आनी गोंयचो पायलट हाका एक्सिडेंट जायना. 99% जायना. पायलटा तर जायत ना. पूण हें कितें, GPS वयल्यान गाडयो चलोवप हो जो प्रकार आसा ट्युरिस्टाचो, हो प्रकार अत्यंत मारक. आनी रेंट बायक ज्यो सगळ्या पातळ्याक ताजो गोंयकाराकूय त्रास जाता. आनी दुसरी गजाल, अदर देन हायवेज गोंयचे सगळे रस्ते 90% रोड्स आर बॉटलनेक्स फॉर हायवेज. आमी तांकां गडकरीन दिल्ले अकस्मात 6 लेन हायवे दिता, NH4 आनी NH66. आनी तो जेन्ना तालुका आनी डिस्ट्रिक्ट रोडाचेर सरता तो अकस्मात 6 न्ही, 4 न्ही, 2 न्ही, तो 1.5 लेनीचेर वता. यू आर गेटिंग हिम फ्रॉम 90 स्पीड टू स्पीड वर्थ 40 विदीन अ फ्रॅक्शन ऑफ 5 minutes. तो मारचोन जाल्यार कितें करता, तो आपले 90च्या हातूंक आसता. तूं ताका व्हरता आनी हायवे वेल्यान अकस्मात 6 लेनी वेल्यान 1.5 लेनीर व्हरता. तो फुडें 90 वेल्यान 40 येवचो ना, तो 60 वतलो आनी मरतलो.